नव्या फुडाऱ्याच्या विशयावेल्यान भाजपामधली धुसफूस अजूनही चालूच। श्रीपाद म्हणटा पर्रीकाराक घेवपाक कळाव जाल्यार निर्णय घेवचोच पडटलो। विनय तेंडुलकर म्हणटा गरज ना। रस्त्यावेली फोंडकुलां पुरोवपाक बोगमाळचे लोक सरले फुडें। खोती गांवांतलो रस्तोच गेलो व्हांवन। सब रजिस्ट्रारा मुखार धरणे धरले म्हूण पुलिसांनी केल्ली प्रतिमा कुतिनो आनी हेर काँग्रेसवाल्यांक अटक। दाखले बेगीन मेळनात म्हूण बोवाळ। AWS कप टुर्नामेंटात स्पोर्टिंग क्लब दी गोवान मारले सेजा फुटबॉल अकादमीचेर 2 गोल। आता पळोवया खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्र्याच्या प्रश्नावेल्यान भारतीय जनता पार्टीमध्ये सुरू जाल्ली धुसफूस अजून सोंपिल्ली ना। आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक अजूनही म्हणटा मुख्यमंत्री पर्रीकाराक अमेरिकेच्यान येवपाक चड दीस लागले जाल्यार पर्यायी व्यवस्था करचीच पडटली। पण भाजपाचो गोयचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकर म्हणटा ताची गरज पडचीच ना। ताचे मदीं काँग्रेस फोंडणो मारता। ते म्हणटात भाजपान श्रीपाद नायकाक कुशीक मारला। श्रीपाद नाईक आणि गोयचे भाजपाची कोर कमिटी हांचे मदले मतभेद उक्तडार आयले ब्रेस्तारा। श्रीपादान सांगले तो आनी कोर कमिटी वचून भाजपा अध्यक्ष अमित शहाक मेळटले, पूण कोर कमिटी मुंबय वचून पर्रीकाराक मेळूनच परतली। दिल्ली वचपाचे नाशिल्लेच म्हणपाक लागली। 8 दिसां भितर मुख्यमंत्री परत अमेरिकेक पावला। तो केन्ना परत येतलो हाचेरय वेगवेगळी मतां आसात। ते खातीर आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा श्रीपाद नाईक आणि विनय तेंडुलकरा कडेन उलयलो। दोगूय जाण 2 तरांनी उलयतात आणि दोगय सध्या दिल्ली आसात। गोयचो चीफ मिनिस्टर इज कमिंग बॅक विदिन अ वीक ते तुम्ही म्हणता ना सर पार्टी अशें कालचे हे आसा पूण केन्ना कितें बदलत सांगूं नजो न्ही अपॉन करेक्ट वॉट इज आफ्टर चेकिंग ते चेकिंग जाता मागीर कळटलें न्ही। आतां जो कालचो जो रिपोर्ट आशिल्लो तेणें सांगिल्लें की वचपा आनी येवपाक एक वीक बरो वतलो म्हणून। सेकंड थिंग इज आता आयज दिल्ली मीटिंग कॅन्सल जाली। हय दिल्ली मीटिंग अध्यक्ष ना मिस्टर अमित शाह गेल्ली त्याच्या लागून ते परतून गेले मुंबयच्यान परत गेले। यू हॅव टू मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर इन केस मीन्स टू सेट अप एनी कमिटी बट लाईक लास्ट टाइम ना आता या 4 दिसांक कळटलें न्ही आफ्टर अमेरिकन रिपोर्ट येते कळटलें ताका तर चड दीस रावचो पडटा जाल्यार मागीर करूंकूच जाय न्ही तेणी। दॅट इज पार्टी लिडरशीप आनी परी करता दोगूय ठरयतले। कितें मिटिंगाक गेल्ले और कित्याक म्हणून गेल्ले दिल्ली? दिल्ली माझी आज हाऊस कमिटीची मीटिंग आशिल्ली ट्रान्सपोर्ट टुरिझम अँड कल्चर। ओके 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 ते मीटिंग अटेंड जावपाक गेल्लो। इट इज नॉट तसो आयलो nothing to meet your party leadership teka lagon no nothing no connection you all will be meeting you all will be keeping in touch with the chief minister in US and running the state or with any other system like last time system? Coming within 1 week he will be coming in Goa by Tuesday he will be coming in Goa. Senior all ministers are there, officers can manage this. मंगळार म्हणल्यार येतलो न्हू तेणें सांगलो आमी काल आशिल्ले 1 hours मध्ये 1 hour 15 minutes we were there yesterday meeting. दुसरे वटेन काँग्रेस म्हणटा भाजपान श्रीपाद नायकाक कुशीक मारला। पर्रीकाराचे भलायकेचो सविस्तर अहवाल दिवचो अशें आव्हान काँग्रेसीन भाजपाक दिला। जो खासदार आणि केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक आणि जो पुढाकार घेतलो तो योग्य आसा, पण म्हाका दिसता आतापर्यंत श्रीपाद नाईकची जी गळचेपी ह्या त्या पक्षान आतापर्यंत केल्या, ज्या प्रमाणे ताका अनेक वेळा असो लटकावन दवरला, त्याच्या शब्दांक कोण किंमत दिना, ताका असो अडगळेन उडयला, ताचो अर्थ असो आसा की गोंयच्या जनतेकच अडवळून वयला। कारण तो उत्तर गोंयचो प्रतिनिधी आसा। उत्तर गोंयचो खासदाराक जर अडगळेन तांचो पक्ष उडयता आनी तांचें सरकार उडयता आनी मनोहर पर्रीकर उडयता तर मागीर गोंयची किंमत ती कितें उरली? आयज सर आमी पळयला की चीफ मिनिस्टर जेन्ना अमेरिकेक वयता तेन्ना आमी पळयता की मायनर कॉम्प्लिकेशन आहा म्हणून, पण आज पर्यंत चीफ मिनिस्टराच्या कडल्यान नाल्यार तेंच्या पार्टी कडल्यान एक स्टेटमेंट सुद्दां येवंक ना, मेडिकल स्टेटमेंट। ते जेन्ना अमेरिकेक गेले आनी असेंब्लीच्या पण आयले, अमेरिकेक वयताना एक एडवायजरी कमिटी स्थापन केल्ली, ती सुद्दां अनकॉन्स्टिट्युशनल ना। तेंच्या मेडिकलाचे मिनिस्टर जे सीख आहात तेंचे स्टेटमेंट भायर सरना ना, आपले चलना। सो
काँग्रेस पार्टी डिमांड विदीन 24 आवर्स, म्हणजे तुमकां जर BJP गोंयची जी सत्ता तुम्ही रॉब केल्यात, अनकॉन्स्टिट्युशनल फॉर्म केल्यात, तुमकां गोंयची चिंता आसा, लोकांची चिंता आहा, जाल्यार विदीन 24 आवर्स तुम्ही चीफ मिनिस्टराचे मेडिकलाचे स्टेटमेंट डिस्क्लोज करचे. कित्याक अमेरिकेक गेला, खंयची ट्रिटमेंट घेता, पब्लिकाक कळोंक जाय. कारण मॅन्डेट तुमच्या हातून नासली, लोकांच्या एगेन्स्ट तुमी, मॅन्डेटाच्या एगेन्स्ट तुमी जे गव्हर्मेंट फॉर्म केले. अशें दिसून येता की हो जो चीफ मिनिस्टर आसा तो एक सेल्फीश आसा, स्टबनर, ग्रीड, अँड इज नॉट अ ग्रीड बट अ लस्ट ऑफ पावराक सगळो आतूर जाल्लो आसा चीफ मिनिस्टर अशें दिसता. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा, व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि म्हापशेच्यान खबराकार संदीप कामुलकार. राष्ट्रीय महामार्ग रुंद करपाक लागून नावेली चर्च ते देवळामळ जंक्शना मेरेन लोकांची खूप जमीन गेल्या. त्या सगळ्या लोकांक रोखडीच लुकसाण भरपाय मेळटली अशें महसूल मंत्री रोहन खंवटेन सांगला. हायवेक लागून नावेली जमीन घेतल्या ताचो नियाळ करपा खातीर ताणें बिरेस्तारा अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. रोहनाच्या मतान वट्ट 52 सर्वे नंबराचे पैसे जमनीच्या मालकांक ह्या वर्सा डिसेंबरा मेरेन मेळटले. PWD is the department which has actually acquired it. We have only the people who are completing the paperwork as a deputy collector or collector's office. The team was done again with departmental people from TCP, PWD, Forest, Survey Department and my deputy collector's office coming together and ensuring that this work is speeded up. Today we have reviewed and saw where the parameters were going wrong. There are roughly about 52 survey numbers. Against 52 survey numbers, I think the next couple of days 10 survey numbers will get cleared. They have also been told to place it. Couple of issues which have been highlighted from MLA's office, and MLA is also actively participating. So we have told their office also. तो दिल्ली आशिल्लो आनी ताणें आपल्या PSआत आनी PA धाडिल्लो. तांकांय सांगलां की तुमी बी अ पार्ट ऑफ द टीम so that transparency is there and we are able to give justice to the people where the road is being done. Speed up केला काम. तातून जे लोक आता ना, जे लोक मागीर डिसेंबरान समज कोण येता भायल्यानच्यान आनी तांचे जागे हांगा आसा, जाल्यार वी हॅव एन्श्योर्ड तेन्ना तांचे कडेन कोऑर्डिनेट करून तांचे सोंपोवपाचें. ऑल इन ऑल 52 सर्वे नंबर्स मॅक्झिमम जाता. लोक जंय आसा सगळे आसा क्लियर करीत वतले. जंय मेळना दॅट मनी विल बी डेपॉझिटेड इन EDC. आफ्टर कंप्लिशन ऑफ फॉर्मॅलिटीज विल बी गिवन टू देम. लोकसेवा केंद्राचेरय तो उलयलो. सुरवातेक थोड्यो आडखळी आयल्यात त्यो रोखड्योच पयस जातल्यो. ते भायर आनी 133 नव्यो सेवा तातूंतल्यान लोकांक दितले अशेंय रोहनान सांगला. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. पावसाक लागून रस्त्यार पडिल्ली फोंडकुलां ही आतां सदांचीच कटकट जाल्या. सरकार म्हणटा पावस सोंपतकीर हे रस्ते सारके करचे पडटले, कारण फोंडकुलां पुरयली जाल्यारय ती एकाच पावसान परत उक्ती पडटात. हाका लागून बोगमाळेच्या लोकांनी तांच्या रस्त्यावयली फोंडकुलां आपुणूच पुरयली. दुसरे वटेन काणकोणच्या खोती गांवांतलो आवळेचो पुराय रस्तोच पावसान व्हांवन गेला. हे पळयात. दाबोळेच्यान बोगमाळो रस्तो 3 किलोमिटरच आसा. सबंद रस्त्यार वचत थंय फोंडकुलां. 3 फावटी भौशीक बांदकाम खात्यान ही फोंडकुलां पुरयल्ली, पूण परत उक्ती जाली. ताका लागून आतां लोकांनीच फुडाकार घेवन रस्त्यावयली फोंडकुलां पुरयली. पावसा उपरांत रस्तो हॉटमिक्स करतले अशें उतर तांकां PWDन दिला. जो दाबोलीमसून बोगमाळो रोड वयता न्हू, खूब पिड्यार जाल्लो आहा. कारण ह्या फाटी पावस सुद्दां बरो पडलेलो आहा आनी म्हाका खुबशे कंप्लेनी येयले आनी बोगमाळोचे सगळे पंच मेंबरान रिक्वेस्ट केले की खूब लोक हांगा एक्सिडेंट जावन पडलेले आहा. सो आमी कितें तरी करया. आमी हेजे पयलीं 2दा फिलिंग केल्लें आसा, पण कितें पावसान व्हांवन गेल्ले आहा. सो आतां आमी हे फाटी फूल विथ कॉन्क्रीट आनी सारको करून करपाचे प्रयत्न करता. सो लोकांक मातशी सुविधा जातली. आमच्या मंत्र्यान 15 करोड सँक्शन केला फॉर हॉट मिक्सिंग, जे आतां 1-2 म्हयन्यान स्टार्ट जावपा आहा. सो आमी तांकांय थँक्यू म्हणटा. कितलो स्ट्रेच आसा हो किलोमिटर? हो एक 2 to 3 किलोमिटर आसा. आमी हो सरकाराचे नदरेक हाडून दिल्ला आनी ऑलरेडी हेजो एस्टिमेटूय जाला. आमच्या पंचायत मंत्र्यान ऑलरेडी 15 करोडचे कितें हे सगळे सँक्शन केल्ले आसा. हे पावसा उपरांत चालू जातले हे कामां सगळीं फ्रॉम दाबोली जंक्शन टू बोगमाळे. त्याच टायमार आमी कितें केलें, आमचो चिकाली पंचायतीचो डेप्युटी सरपंच बाब कमला प्रसाद यादवा कडेन आमी रिक्वेस्ट केले PWD करता म्हटले आमचे लोक मरून काबार जातले कित्याक एक्सिडेंट जाले.
सो आमी आमच्या दाबोलीचो एक बरो काम करपी सोशल वर्कर कमला प्रसाद यादव डेप्युटी सरपंच ताका रिक्वेस्ट केली आनी तेज्या हितून आमी हे सगळे रस्ते जितले फोंड पडल्या फ्रॉम दाबोली जंक्शन टू बोकमळे सुद्दां आमी हे करून घेता. आणि फाटल्या खूप दिसांनी जसो जसो खूप पाऊस पडटालो तसो तसो लोकांचे कंप्लेनी येत असले. माझ्या वॉर्डांतल्यान तसे बोगमालोचे खूप लोक हांगा येता वयता ते पडले. तशें ट्युरिस्टांकूय त्रास जातालो. बोगमालो बिना ट्युरिस्ट प्लेस लोकांकूय भरपूर त्रास जातालो ह्या हेच्या खातीर. तेज्या खातीर आमी सगळे मेळून आमचो डेप्युटी सरपंच कलीम पंचायतीचो तेज्या कडेन आमी मेळ्ळे आनी एक वीक जालो आमचे मेळ्ळे आनी पावस पडटालो त्या कारणान आमकां ही कामां स्टार्ट करपाक मेळनासली. आयज पावसान बरें केलें तेज्या खातीर आमी हें काम स्टार्ट केल्लें आहा. काणकोणा अवळी खोतीगांवचो रस्तो सामको पेड्ड्यार जालो. पावसाचें उदक व्हांवन व्हरपाक गटार नाशिल्ल्यान रस्तोच व्हांवन गेला अशें पंच मनोहर वेळीप म्हणटा. आयकात तो कितें म्हणटा तें. ह्या रस्त्यार मरे गटार ना ताका लागून उदक सोडपाक वाटना ताका. दुसरो प्रश्न कितें आहा पावसा पळय उदक हें गटार नाल्याक वचपाचें न्ही तें. सांगत आहा की हें गटार जावपाकूच जाय म्हणून. तर पंचायतीन सुद्दां वासूच केल्लो ना. जेन्ना हांव पंचायतीन आतां येयल्यार 1.5 वर्स जालें तेन्ना हांवें ठराव धाडला स्पीड बोर्ड धाडला रस्त्या परत रोड अर्जंट डांबोर करचो. बोगमाळोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले आणि काणकोणाच्यान देविदास गांवकार. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. साश्टीच्या उपनिबंधकाच्या कामात आडखळ हाडली म्हणून फातोर्डा पुलिशेन महिला काँग्रेसीची मुखेली प्रतिमा कुथेनो आणि काँग्रेसीचा 6 वावुरप्यांक बिरेस्तारा अटक केली. लोकांक जल्म दाखलो धरून हेर कागदपत्रां मेळपाक खूप कळाव लागता देखून महिला काँग्रेसीन निषेध केलो. उपनिबंधक म्हणटा हाचेर तो कांयच करपाक शकना कारण कर्मचारी जाय तितले नात आणि कर्मचारी दियात म्हूण मागला पूण अजूनही ते दिल्ले नात. जल्म दाखले वा हेर कागदपत्रां मागपाक अर्ज केले जाल्यार ते मेळपाक 3-4 महिने लागतात. ताका लागून लोक वाजेल्यात ते बेगीन मेळचे म्हणून बिरेस्तारा महिला काँग्रेसीन उपनिबंधकाच्या कार्यालयात धरणे धरिल्ले. हांवें सांगलें साहेबाक तूं येवन पळय म्हणजे तांची परिस्थिती कशी रावता रावन पळय म्हणून. काय ते चांगला 5 ते 5 उबी रावन पळय म्हणून. आणि खंयच्या कडेन जाल्यार तूं मारून सोडटा आशिल्लें आमी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर. व्हॉट इज दिस? सिनियर सिटीजन ऑस्कर डिसिल्वा इज अ सिनियर सिटीजन. तेकाय 10 दीस जाले तुम्ही नाचोवपा लागले आणि गोंयच्या ऑफिसांत कितें म्हणटले चपलांनी माता असले म्हणून तुमकां. डेफिनेटली दॅट इज आमी बायल्यो रेस्पेक्ट करतात. टॉपलिंग द पीपल ऑफ सालसेट and you all will get a thapot from people of Salset. Your bosses will get a thapot. Definitely. I have to get all of the We don't mind going to jail, but we want to see things to be done. 1 month exactly zale, we had come with a representation, Mahila Congress of Goa, telling that early morning people have to come at 5 o'clock, 5:30 and stand in a line where they are issued receipts like this. Senior citizens, Mr. Oscar De Silva was there with us. Pregnant ladies were in the line. सकाळी बापडे 5 येवपा पडटा तांकां लायनी उबी रावपा पडटा आनी हेचो रिसीप्ट दिवन धाडटात. ह्या बायलेन राव गो ह्या बायलेन एप्रिला एप्लाय केलोलें 6 मेसेजीस येत म्हणलें अजून काय येयलो ना. आमी डायरेक्टराक 1 म्हयनो पयलो सांगिल्लें कितें उपाय काड म्हणून पूण कांयच जायना म्हणून आयज 1 म्हयन्यान परतून आयली आमी महिला काँग्रेस डेलिगेशन घेवन. पूण आमी थंय बसले आनी आमी तांकां इतलें सांगलें बाब रोहन गांवटे जो मंत्री आसा तुमचो दुर्गादास कोण डायरेक्टर आसा ताका फक्त आपयात आनी सांगात की सोल्युशन काडात. ते आमकां सांगतात आमी रिप्रेझेंटेशन बडयतात पूण आमकां कांयच रिप्लाय येना म्हणून सब रेजिस्टर सांगता. 2 स्टाफाक दवरून शंबरांनी लोकांचे प्रॉब्लेम कशें सॉल्व जातलो. बर्थ सर्टिफिकेटाक लागून थोडे लोकांक बोटीचेर जे वचपा आसता फॉरेन कंट्री वचपा आसा तांचे जॉब्स वचपा लागल्या कित्याक बर्थ इज इम्पॉर्टंट. मागीर थोडे लोकांचे प्रमोशन उरिल्ले आसा कित्याक बर्थ मेळना म्हणून हेंचे बुकां सारकी नात म्हणटात. द साऊथ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस इज कोलॅप्स. वी डिमांड आमी इतलेंच केल्लें की तुमच्यान जायना जाल्यार आमी सोशल वर्क करपाक रेडी आसा. कितले तरी यूथ आसा जे बेकार आसा ग्रॅज्युएट जावन बेकार आसा तुमचे कडेन स्टाफ ना जाल्यार आमी तुमकां स्टाफ दिता म्हणून. पूण आयज 1 म्हयनो जालो हाजेर कांयच जाल्लें ना. आनी पळयात कश्यो बायल्यो जाणटेली रडपाक लागल्या ती. सिनियर सिटीजन्स आर कसिंग दीस गव्हर्मेंट. आणि आतां जस्ट बिकॉज वी वर डिमांडिंग टू कॉल द डायरेक्टर
they were good enough to call the police and arrest us. They dragged us and they have arrested us. आता म्हाका 4 स्टाफ आहा कळटा ते 4 स्टाफ आमी कितें करूं शकता 150 आतां सर्टिफिकेट डेली ओके पण स्टाफ ना तुमचे कडेन तेगे बाय 200 क्रॉस जाता गव्हर्मेंटा कडेन स्टाफ मागू ना आमी लेटर केले न्हू आमी कितें करूं शकता सगळे स्टाफ ती कितें म्हणटाय आमी एप्लाय करता आमच्यान एप्लाय करूं जायना हांव गव्हर्मेंट स्टाफ कितले आतां सद्या पण ते 4 स्टाफ आहा ते कितले स्टाफ जाय पावना हिंगा बरे 10 स्टाफ पावना मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. रस्त्यार येवन बसपी गोरवांचो प्रश्न गोंयभर लोकांक सतायता. कांय वर्सां पयलीं सरकारान हाचेर उपाय म्हूण सगळ्या पंचायतीक कोंडवाडे बांदपाक सांगिल्ले, पूण ही येवजण फेल जाली. आतां वास्कोकार हाचेर नवो उपाय घेवन आयल्यात. पळयात ते कितें म्हणटा ते. See, we do not have a vehicle to seize the cows, stray cattle. So there is a scheme. I have already discussed with the director of animal husbandry. So there is a scheme with the government saying that they have to appoint one NGO and enter into a memorandum of understanding with them. So they will come here and they will catch hold of the stray cattle and take it away. So I am requesting all the people, whoever is interested for this type of work, they can come forward. We can enter into a MOU with them to tackle this stray cattle menace. So this is a serious issue in Vasco, and lots of people are facing hardship, and I have been concerned about my people of Vasco, and I am trying this venture to enter into a MOU with a person who can capture the stray cattle. कोणाचे जो पर्सनल गायो जे आसा ते प्रत्येकाची जबाबदारी आहा ते गोट्यान आसूंक जाय एक, आनी जर दिसता जाल्यार म्युन्सिपालिटींनी लक्ष घालून ते तांकां भितरडोवंक जाय. कोणा गायोंक भितर न्ही, जे कोण आसा जेचे कोणाचे गायो आसा पळय तांकां भितरडप. दुसरी गजाल, जर सरकारा कडेन जर गायांचो वेवस्था करपाक जर जायना सर हांव सरळ मागणी करता. हांवें 2 वेळा नगरपालिके कडेन मांडला सुद्धा प्रश्न, म्हटला तांकां कितें तुमी आमकां जागो दिया, फूल जितले स्ट्रे कॅटल जे आहा तेजी जबाबदारी आमची. आयज पळय जाल्यार हांगा गायो आसा वाऱ्यार सुटिल्ले आसा, आमचे सिटीभर गायो भोंवता आनी हांव हे 4 पर्सन जे भावना नानोस्कर निवडून येयल्ली आसा अशें फाटलो 4 पर्सन सिटीजान गेलो हे गोरवांचें कितें तरी करपाक जाय म्हणून. कारण हे कोणाच्या आंगार वयता आनी एक्सिडंट पासून जाता मदीं मदीं, त्याचे हे गोरवांक धरून भितर रोवपाचें म्युन्सिपालिटीन, आनी तेंच्या खातीर म्युन्सिपालिटीन एक बरो जागो सोदचो म्हणून गोरवांक. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. स्पोर्टिंग क्लब दी गोवान बिरेस्तारा सेजा फुटबॉल अकादमी पंगडाक 2-0 गोलान हरयले. AWS कप फुटबॉल सर्तीच्या दुसऱ्या सिजनातली तिसरी मॅच ब्रेस्तारा वास्कोच्या टिळक मैदानाचेर जाली. 33व्या मिनटाक मॉविन बोर्जिसान गोल करून स्पोर्टिंग पंगडाक 1-0 गोलान आघाडी मेळोवन दिल्ली. सेजा पंगडान गोल करपाचे बरेच यत्न केले, पूण स्पोर्टिंगाचो बचाव इतलो भक्कम आशिल्लो की तांणी गोल जावपाकच दिलो ना. उपरांत स्पोर्टिंगाच्या ग्लेन मार्टिनान गोल करून आपल्या पंगडाक जैत मेळोवन दिले. हाचे फुडली मॅच शुक्रारा FC गोवा आनी साळगांवकर FC पंगडा मदीं सांजे 4 वरांचेर जातली. गेम आमगे बरो जाले, आमगे आज भुरगे बरे खेळटाले, बॉल 2 खेळटाले सगळे आनी आमगे गोलूय बरो मारले, सगळे आखे टीम वर्क करून गोल मारले क्रॉसिंगाचे. आनी गेम बरी एग्रेसीव आलोली, दोनी टिमींस कोण फायट करताले दोनी बॉलाक 50-50 balls. It was a tough match. Pre-season, we started very late. On the 1st of August, on the 7th of August, we started practicing. So in between this tournament also, it's good for the boys. Tournament happening, but then the problem here was a lot of rains and we couldn't go on the ground. What the boys showed, it's just of their own, because most of our players are from the last year and they know what is required on the pitch. And definitely, this is the first match of the competition. No complaints. They gave their best. That's it. Any plans for next matches? Yeah, of course, definitely, because in our group we are having some more teams, very good teams, Gokulam and ONGC, and that one is I-League team, the other is doing very good all over India because they have won a lot of tournament. So just want to see them, and we go according to our plans. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. दिलीप सरदेसाय उपरांत भारता खातीर खेळपी शिखा पांडे हे दुसरे गोंयकार. ताकाच ह्या वर्साचो दिलीप सरदेसाय पुरस्कार फावो जाला. भारत देशाची निळी जर्सी घालप हे आपले सगळ्यांत व्हडले सपन आशिल्ले अशें शिखा सांगता.
ताच्या मतान सपन खरें करप अशक्य आसना. आता ताचे दुसरें सपन आसा वर्ल्ड कप जिखपाचें. बुधवारा सांजे पणजे जाल्ल्या एका सुवाळ्यात गोंय सरकारान हो दिलीप सरदेसाय पुरस्कार क्रिकेटर शिखा पांडेक दिलो. ते भारताच्या बायलांच्या क्रिकेट पंगडाक खेळटा. 9 मार्च 2014 ह्या दिसा बांगलादेशा आड जाल्ले मॅचीत शिखान भारता खातीर खेळून आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार पदार्पण केल्लें. Sir, I was actually born in Telangana. I was, as a 8-year-old kid, I moved to Goa. I've been here for 21 years now, and I proudly call myself a Goenkar. I also had 2 dreams, not just one. And I just want to mention here that you can have 2 dreams and you can actually achieve both your dreams. As a kid, I wanted to serve the nation. I wanted to don the blue uniform, and also I wanted to play for my country. I wanted to be a proud owner of the blue jersey. For all the younger lot who's here, I'm a huge fan of a lyricist who says, hope cannot be crushed and dreams do not turn to dust. I have one more dream. I want to be in the World Cup winning side. There is an emotional bond that ties my husband with this award. Yes, as it was said earlier, he was the only Goan to have played cricket for India until today. Now I have to say he is the only male Goan cricketer to have played cricket for India. Once when he was standing on the sidelines watching some net practice, he was asked by the coach, why don't you come and just help with the fielding, because we have less players. He played a little bit, and the coach must have seen something in him, and he asked him to bat. So impressed was the coach that he asked him next day to report for nets the next day. Dilip seized that opportunity and he began to practice. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. शरद शर्मा हो 60 वर्सांचो दिल्लीचो निवृत्त जाल्लो पत्रकार मोटरसायकली वयल्यान भारताची भोंवडी करता. भोंवडेर आसतना ब्रेस्तारा तो गोंया पावलो. आपल्या आतां मेरेन प्रवासा विशीं तो आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा कडेन उलयलो. I retired and I turned 60. Now that my social family life is settled, my career goals are over. So I thought, let me bring my dreams back from the back burner onto the front burner, isn't it? So that's when I planned this journey. I planned the entire route myself, consulting a road atlas. It works out to 28,000 kilometers. I plan to cover 29 states, 4 union territories and Bhutan. 5th I live in Delhi, and 6th and 7th, which are Lakshadweep and Andaman, I cannot cover. So I have reached Goa now. After starting my journey on March 18, I have covered 22 states, 1 union territory completely, Puducherry, and Bhutan. Enjoy the bike or car ride as a journey tool, isn't it? And follow traffic rules. I do not use mobile phones while I am riding. This helmet is capable of Bluetooth and all those contraptions. I do not use mobile phone. My mobile phone is switched off. I do not use GPS, navigation, nothing. I do not listen to music. I consider these are distractions. Split second distraction will cost you life. And I am proving it. I have done 22,650 kilometers so far without using these things. And I want everyone to be doing the same. आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आणि इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.